जावपाक जाय आनी टायम इज रनिंग आउट. म्हज्या कोतान वी शूड हीट द ग्राउंड एज अर्ली एज पॉसिबल. तितलेंच न्ही, जिल्लाच न्ही, म्युनिसिपालिटी इलेक्शना खातीर पासून तयारी आतांच सुरवात जमली आनी हांवें म्हजे सायडींतल्यान तरी ती केल्ली आहा. हांव डोर टू डोर भोंवपाक लागिल्लो आहा, लोकांचे कडेन वचून आयकून तांचे इश्यूज ते सॉल्व करप हें गरजेचें. लास्ट मिनीट करून कांय जावचें ना. लास्ट मिनीट ऑन द कॉन्ट्ररी मतां फुट्टलीं आनी दुसरोच जिखतलो. कितले टायम पर्यंत तुमी रावतले एलायन्स? ना, हे एलायन्स पळय, आमी दोन कडेन आमी ते आतां राय जो ताका घेतला वदूश, मागीर दवल्ली जिल्ला, थंय आमचे कॅन्डिडेट फिक्स जाल्ले आहा. थंय आमी उलोवपाक मेळना आनी कांय ना. थंय आमी ऑलरेडी कॅनवसींग स्टार्ट केल्लें आहा. सो फुडें जर काँग्रेसीचो मनीस कोण बरो आसा आनी पळय जाल्यार ताजे बरोबर आमी वी कॅन डिस्कस एंड वी कॅन हॅव कॉमन मिटींग पॉयंट. पूण हें सगळें करतलो जाल्यार काँग्रेस पार्टीन जें आतां सॉर्ट ऑफ कितें तांचें वादळ चालू आहा तें जाग्यार पडपाक नाका. बरें, तांचे भितर जर तें कांय ना आनी सगळें बरें आहा, पूण एक मनीसूच उलयता आनी तुमच्याच पेपर दाखय सांगतात की बदल जावपाची आहा आनी कितें आहा हें आहा तें एक्झॅक्ट पोजिशन कितें आहा तें म्हाका खबर ना एंड आय एम नॉट द रायट मॅन टू स्पीक टू दीस. बट तें तांणी जाग्यार व्हरून तें फुडें व्हरप आनी व्हरता जाल्यार बेगीन व्हरप, जाल्यार कितें कॉमन ग्रावंड जातलो. ना जाल्यार तें जावंक पावचें ना. आनीक दुसऱ्या पक्षांनी बी म्हाका दिसता विलिंगनेस दाखयल्लें आहा. आरजी पार्टी म्हणटा कॉमन इंटेन्शन आशिल्ल्या लोकां बरोबर काम करपाक तेंची तयारी आहा. सो सगळ्यांनी बरोबर वचत आनी जो कोण बरोबर वचूंक सोदना ताका लोक धडो शिकयतले. तुजे कडेन आयला टॉक्स बी ना, टॉक्स तांचे ना. पळय, काँग्रेसीचें जाग्यार पडूं जें कितें तांच्या पक्षान चल्लां तें बेगीन जाग्यार पडपाची गरज आहा. कित्याक काँग्रेस पार्टी म्हणटा ती बिगस्ट पार्टी इन द ओपोजिशन. ओपोजिशनांतली प्रिंसिपल ओपोजिशन पार्टी म्हणटा ती काँग्रेस जाता. लोकशाही जर बरी उरतली जाल्यार काँग्रेस पार्टीचें घर जाग्यार पडूंक जाय आनी बेगीन पडूंक जाय. आतां अलायन्स म्हणटा तें काँग्रेस प्रेजिडेंटान जें कितें उलयलां ती नविदाद न्ही. हें अलायन्स पयलींच आशिल्लें बिफोर एसेंब्ली 2022 इलेक्शन. आमचे तेंचे बरोबर अलायन्स आशिल्लें. आतां अलायन्स धर्म असो आसता की तो फुडें एक तालमेल आसून तें फुडें व्हरप आसता. तें फुडें व्हरपाची गरज आहा. पूण सगळे एक बरोबर जावन झगडले जाल्यार बीजेपीक आमी तांचो जागो दाखोवंक शकता. हें 2024चे लोकसभा इलेक्शनान गोंयचे जनतेन चड करून साश्टीकारांनी आनी सावथ गोवान दाखयल्लें आहा. सो हाजे खातीर जर अशें करून फुडें वचूंक जाय जाल्यार आमी वचपाक तयार आहा. लायक मायंडेड लोकां बरोबर बसून एक लायक मायंडेड विजन घेवन फुडें वचप आनीक ग्रासरूट डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन करप हें गरजेचें आनी हें करपाक म्हजी तयारी फूल आहा. बाब अरविंद केजरीवालाक जे भशेन रिसेप्शन मेळटा आनीक ताजे मागीर ताजे पक्षांतल्याच लोकांनी जें कितें स्टँड घेतला हाजेर एक दिसता की गोंयकारांक कितें जाय आनी गोंयकारांक कितें जाय हाजें अंडरस्टँडींग विजिटींग नॅशनल लिडरांक बरें ना. तांकां दुसरेंच तांणी कॅल्क्युलेशन काडिल्लें आहा आनी ताजे खातीर गोंयचे निश्ठावान कार्यकर्ते त्याच पक्षाचे दुसऱ्याच भशेन बिहेव करतात आनी दुसरे स्टेप घेतात. स्टेप इतले फुडें पावतात की ते पक्ष सोडटात निश्ठावान आसून. हाजो अर्थ कितें की गोंयचे जनतेक कितें जाय. गोंयचे जनतेक जाय की एक टार्गेट आसप. बीजेपी म्हणटा तें टार्गेट आनी ताकाच टार्गेट करप. जेन्ना दुसऱ्या ओपोजिशन पार्टीक तुमी टार्गेट करूंक लागले, जेन्ना तुमी सगळे सीट आमीच रावतले म्हूण सांगूंक लागले, तें हें गोंयचे जनतेक जाय ताजे एक्झॅक्ट ऑपोजीट आसा. आनी ताजे खातीर ते जे रिएक्ट जातात, जे काल आमी बाणावलेचे थोडे आपाचे वर्करांचे रिएक्शन पळयलां, तें रिएक्शन इज अ मॅनिफेस्टेशन ऑफ दीस फिलींग. द फिलींग इज that you have to come here to target the BJP, not to target the opposition. And when you are doing something that is against the wishes of the local people are leaving your party. It's very simple. And here फक्त एक is just the tip of the iceberg. आणि असे कितलेच लोक असतले जे निष्ठावान मतदार असतले
कार्यकर्ते एक जाले, मतदारूय आहा न्ही, तांकां कितें दिसता? आतां तुका कितें दिसता विजय सरदेसायाक कितें कांय फॉलोईंग ना? म्हाका लोक दुसऱ्या वाड्यान गांवांतले लोक येना म्हज्या वांगडा काम करपाक, हांव कित्याक स्प्रेड जायना? कित्याक हेंच फिलींग हांव हाजो हें जें सेंटिमेंट आहा ते सेंटिमेंटाक मान दिवन हांव स्प्रेड करना. हाजो अर्थ असोय न्ही की काँग्रेस पार्टी न्हिदून रावतली, तें एक आहा, ताका एक कावंटर कलरूय आहा. काँग्रेसीक प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी म्हणून सगळे मानतात, पूण काँग्रेसीनूय एक्टीव आसपाक जाय. जेन्ना ते एक्टीव नासतले तेन्ना दुसरे येवन तांचे जागो घेतले. पुणून काँग्रेसीक टार्गेट करप आतां हें सोबना, कित्याक काँग्रेस इज जस्ट द ऑपोजिशन पार्टी इन गोवा एट द मोमेंट. वी हॅव टू टार्गेट द रुलींग. हे रिजायन जाता ते दुसऱ्या पार्टीक बेनिफीट जातले ना, ते रिजायन जावन ते खंय वतले, खंयच्या पक्षान वतले तें म्हाका खबर ना. पूण एक भायर जें फिलींग आसा, पब्लिका मदीं जें सेंटिमेंट आहा की सगळ्यांनी एक जावची, हो सेंटिमेंटाच्या विरोधान जो कोण स्टेप घेता ताजे अगेन्स्ट हें रिजायन जावपाचें डिसिजन आसा. हें म्हाका दिसता सामकें क्रिस्टल क्लियर, सगळे जनतेक सामकें कळपाक आनी कुस्तार कोणाकूच जावचें ना. सामकें सादेपणान तांणी सांगिल्लें आसा आनी हाजो मान आमी दिवपाक जाय. हें जें फिलींग, हो जो सेंटिमेंट आहा, पब्लीक सेंटिमेंट, हाका आमी मान दिवनूच फुडें पावल मारपाक जाय. ताजे खातीरूच आमी आमकां जावंक शकता तेन्ना पसून आमी स्लो गेल्ले आहा. कित्याक वोट स्प्लीट जावन बीजेपीक बेनिफीट जावचो न्ही, इतलोच हेतू आहा. पूण हाजे खातीर इट इज अ टू वे स्पोर्ट. एक सायडीन आमी स्प्लीट करूंक जायना, पूण प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी एक्टीव आसपाक जाय. जंय ते एक्टीव ना, दे शूड बी रेडी टू कन्सीड ग्राउंड. तें जर ते करूंक सोदना जाल्यार ते बी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑपोजिशन डिजिलिटी. सो म्हाका दिसता तें अशें की काँग्रेस पार्टीन म्हणजे मोर रिस्पॉन्सिबल आनी मोर मॅच्युअर रिएक्शन करपाची गरज आहा आनी तांचे मॅच्युअर स्टँड घेवपाची गरज आहा. भुरगेपणा करून कोताय ना पळय. हें आनी 5 वर्सांत गोंय उरचें ना. ऑलरेडी लांबाणी सरपंच जाल्ली आहा, भायल्यांचो इन्फ्लक्स इतलो आसा. बीजेपीचें म्हजें घर म्हणटा तें वोट बँक पॉलिटिक्साचो स्टेप. क्लियर कट गोंयकाराक गोंयांत स्थान ना अशें सरकार दाखोवंक सोदता. ह्या टायमार गोंयकारां मदीं जर एकवट जायना जाल्यार गोंयकाराक गोंयांत फुडारूच वचचो ना. फुडली पिळगी आमची गोंयांत रावची ना. फक्त हें दीस वील बी अ विजिटींग ओल्ड एज होम. आमी जाणटे जातले आनी आमची भुरगीं फक्त विजीट करून वतलीं, इतलेंच गोंय उरतलें. आनी गोंयचे सरपंच जे ते जाले ते आमदार ते जातले आनी एक दीस मुख्यमंत्री तो जातलो. ही परिस्थिती गोंयांत जावपाची आहा. हाजे खातीर इट इज हाय टायम दॅट प्रोग्रेसीव प्रो गोवन फोर्सीस हॅव टू युनायट. देर इज नो सेकंड ऑप्शन. And if the people who have to take the responsibility to unite are not taking that responsibility, then there will be a replacement for those people. There will be somebody else who will don the mantle and do it. So I feel that we should buckle up and move fast. नाजाल्यार आमकां बस चुकतली.